आपूण जे कितें उलयलां तें सत्य उलयलां. आपूण फकाणां करिना आनी आपूण कसोच मान भागोवचो ना. 1 कोटीचो डिफमेशन आपणाचेर घातला. 1 कोटी न्हय जायतर 2 कोटी दिता सावयकाराक. पूण पयलीं आपल्या समाजाचे 3200 कोटी जे दर वर्सा ह्या सरकारान लूट जाता ते तांकां पयलीं दिवचे. जायतर मागीर आपूण चुकूय मागता. म्हण रामा काणकोणकाराची नरेंद्र सावयकाराक जाप. RDX गो खातीर पणजेच्यान दत्ता मुरगांवकर. हांवें जें म्हणलेलें सत्य आसा आनी हांव सत्य आहा पळय तेंच उलयतां. हांव फकाणां करिना. जी सत्य आहा तेंच उलयतां आनी हांव बँड डावन जावचो ना. जरी तर तुमकां दिसता डिफेमेशन म्हाजेर नोटीस धाडलेलो आसा आनी 1 कोटीचो डिफेमेशन घातलेलो आसा आनी 1 कोटीचो डिफेमेशन न्हू हांव 2 कोटी दिता तुमकां. हांव 1 कोटी न्हू हांव 2 कोटी दिता नरेंद्र सावयकाराक. म्हाजे समाजाचे 3200 कोटी जे एवरी इयर लूट जाता ह्या सरकारान ते तुमी तांकां पयलीं दिवचे. हें दिवचें जाय जाल्यार हांव तुका चूक मागता. तूं सांगता तें हांवें चूक करूं ना. हें फॅक्ट आहा, ट्रूथ आसा आनी तुका ते 1 कोटी जाय जाल्यार हांव 2 कोटी दिता म्हणून सांगलां आनी हांव बँड जावन जावचो ना. पूण म्हाज्या समाजाचे 3200 कोटी हे तर तुमी दिता, सँक्शन करता, रिलीज करता जाल्यार हांव अवश्य तुका ह्या समाजा खातीर हांव तुजे कडेन डिफेमेशन केस घेवपाक लागून रेडी आसा.